आम्ही मेन जाल्या थंयच्यान बसून म्हणजे ही फॅमिली मोरजेतली आणि ह्या घरान आमचे पूर्वजांपासून काचोळेवाडा आणि आमचे हे मेन घर शेडगांवकरांचे आमचे मेन घर. ह्या घरान आमचो हो 2 गणपती जवळजवळ 70-80 वर्सां आसा. हे गणपतीची स्टोरी म्हणजे कशें माझ्या पणज्याचे आणि त्याचो भाव हे दोगांचे गणपती आसलो. ह्याच घराच्या दुसरे सायडीच्यान पार्टिशन आसून तो एक चुलतो तेचो चुलतो थंय गणपती पुजतालो. पण ताका भुरगीं बी कोण नासले म्हणजे पुत्र नासले ताका. ते मागीर तेणें मरतना कितें जालें की म्हाजो गणपती तुमीच पुजा आनीक फुडें ही परंपरा चालू दवरा. सो आमी कितें केलें तेचो गणपती आमीच ताका भुरगीं ना न्हू तेचो गणपती आमीच स्टार्ट केलो. पण ताका भुरगीं आसले ते चेडवान तेचे आपले हे ते आपले बापायचे आसले ते हेल्ले मागीर ते कितें त्रास जावपा लागले म्हणून परत तेणी हाडून दिले. सो हे आमचे लामण दिवे आसा सुद्दां ते तेन्नाचेच आसा. आमकां दिसताले लोकांगेर चकचकीत लामण दिवे आसा ते आमचे अशे पण आमी प्रसाद घेवन आमकां प्रसाद जायना म्हणून आमी ते लामण दिवे सुद्दां तशेंच दवरले. हे गणपती आहा ते वेगळे पण आतां आमी जरी आमी कन्फर्म आसा बाबा हो जाणट्याचो तो आमचो मूळ घरांतलो आनी हो तो दुसरो चुलतो आसलो तेचो गणपती. पण डिस्टिंग्वीश जावपाक जाय म्हण तो आमी आसना वयलो आनी हो बाल गणपती म्हणजे शेण्याचो. हे आमचे हीच पद्दतीचो गणपती चालू आसा. चेंजीस अशें कांयच ना आनी एकाच बाकाचेर एकाच सगळे एकत्र आमचे चालू आसा. अंदाजे फॅमिली तुमची कितकीशी आसा 20-25 जाणांची फॅमिली आसा. रांदप जेवप सगळे एकीत. तुम्ही स्थायीक हांगासर रावता सगळे का आमी आतां 2 जाण हांगा रावता आनी बाकीचे आमी भायर रावता. पण 5 दिसांक म्हाळाक बिळाक सगळ्याक आमी हांगा एकत्र आसता आनी कोण कितें आमचें तशें कांय कळपाचें ना. तुमची फॅमिली नाजाल्यार लोक हांगासर विजीट दिता? हय येतात. आमचो आतां हो जाणट्याचो आसा न्हू तेची भुरग्याची भुरगीं म्हणजे तेजी चली आहा ते चलयेचे चलये नातू बी तो आतां पांयां पडोंक सुद्दां येतात. तेंच्यांनी सुद्दां परवरसून येतात तीं. आतां तेचे नातू आहात ते सुद्दां आतां नातू आनी पणटू आहात ते सुद्दां आतां येवन वयतात ते. पण तेंच्यांनी सुद्दां सांडूंक ना 5 दिसांसून 1 दिसा तरी ते येवन वयतात. कशें वातावरण कशें आसता? मस्त कळत ना. पयले गणपती हाडटले हे उमेदीनूच आमचे 10-15 दीस वयता आनी जसो एक दीस कमी वयता तो अक्षरशः आतां 2 दीस उरले आतां 3 दीस उरले अशें जाता. आनी सगळे गुण्या गोविंदा. लास्ट इयर भजन बी नासले कांयच नासलें न्हू गणपतीक म्हणजे भटजी येवंक ना. आमी मोबायलाचेरच हे करून डावनलोड करून पुजा बिजा केली. पण मस्त भजन बिजन आमी आसात आमी खूब जाणां. सो आमी बायलां बियलां कोणाचीच हे ना. रांदप जेवप सगळे एकत्र कांयच हे ना. सगळी बरी. जशे आमचे 2 गणपती आसा तशे सगळ्यांगेर एकच अभंग जाता. आमगेर 2 अभंग. आमगे नैवेद्य सुद्दां हांगा 2 जाता. परत हांगा देवाचो आमचो फर्शेट आहा त्या देवा कडेन आमचे बेरेस्तार जाता ते आमकां 2 अशे सगळे आमचे 2-2. आतां आमकां फाल्यां आमचो नैवेद्य भटाचो म्हणजे थंय सामान व्हरून आमकां 2 पाट दिवचे पडटा म्हणजे 2-2 भाग अशे दिवचे पडटा. अशे सगळे आमचे 2-2. नागोबा 2 गणपती सगळे 2-2 म्हणजे आमी 2-2च आमकां दिवचे पडटा म्हणजे एका गणपती काल आतां कितें आसलें जाल्यार सुद्दां 2. नातेवाईक पयशे येवपाचे आसले पण नवीन जाल्यार तो पण सांगा म्हणजे ज्याच्या घरात 2 गणपती आसात ते घर आमकां खंयचे ते सांगा. हे एक आसा. सगळ्यांकच खबर ना न्हू 2 आहात मागीर तांकां सांगलें का 2 गणपतीचे घर येता मागीर ते सरळ डायरेक्ट आमच्या घरांत येता. आणि ह्या वाड्यार आणि 2 गणपती खंय ना? हेच आमचेच. आनी ते पळोवपाक स्पेशली खूब जाण येता.
आणि हीच पद्धत आणि सेपरेशन कांयच ना अशेंच हो मुकुट तो असं नावलं हो बालगणपती आणि हो शेण्याचो तसेच डिस्टिंग्विश हे अशें. तुमचे नाव कशें? हांव सरिता सदानंद शेटगांवकर. आमच्या आता घरान चौथी पिढी चालू आसा आतां. म्हणजे ही सगळ्यान आमची आता जाणटेली सासू. हां हे बाकीचे सगळे आपल्या आपल्या जाग्यार गेल्यात. ही आता ही जाणटेली तेच्या फाटल्यान आता आमी सगळी जाण. हो बालगणपती. हो बालगणपती आणि तो आसन नावलो. हे दिये सुद्दां आमचे पयलींचेच आमकां चेंज करपाक मेळनात ते. म्हणजे हे दिवे तुम्ही नवे घालतले म्हटल्यार करपाक मेळना. ना ना करपाक मेळना पण मागीर आमी फॅक्टरीन व्हरून ते सारखे म्हणजे सामकेच गळटाले होल पडलेले म्हणजे खूप फक्त रिपेअर करून हाडले तुम्ही. हय ते आमी तेय बी प्रसाद हे करून फॅक्टरीन व्हरून वात घालपाचे तितलेच नक्षो लावन हाडले. इव्हन तसेच नागोबासुद्धा आमचे दोनच हा. गणपती दोन म्हणजे नागोबाय दोन कितें गणपती दोन म्हणजे नागोबाय आमचे दोनच असतात. आता आमचे नागोबाकडे हौशी असता आमी सगळी बायलां सगळे जवळ हे सगळे हॉल भरता आमचं इतले. 2 गणपती 2 नागोबा. 2 नागोबा सगळे 2 फॅमिली. हय सगळे एकत्र आमचे म्हाळ सुद्धा एकत्र. ओके. थँक्यू सर. तसेच पहिले सांगपाक कोणी जर नातेवाईक नवीन येत आमचं जाल्यार असो 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 चल 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 परत घेता ताका लागून. व्हिडिओ पयलीं घेता.